आम्ही आम आदमी पार्टी तर्फे आज सांताक्रुजान आम्ही आज वेगवेगळे पळोवपाक भोंवताले की कितें डेव्हलपमेंटाच्या नावार एक डेव्हलपमेंट करूंक जाय म्हणून आमचो MLA रुडॉल्फ बीजेपीन बेबक्याची उडयो मारून गेल्लो. आज ताचो आमी डेव्हलपमेंट पळयता. आज हांगा परिस्थिती पळयत जाल्यार आमी थंय तुमकां फाटीं साकोळ दाखयलो जो मोडपाचो आहा तें दाखयलें आनी वता न्यू बांदला पळय ह्या फुडें तेंय दाखयलें. हेच कंप्लीट जालां काम. हे कंप्लीट जाला आनी हे काम एक्चुअली पावसा पयलीं कंप्लीट जावपाक जाय आसलें. 4 खांब्यांनी आमी आसा मेन रोड पणजेसान कलापुरा वचपाचो आनी ह्या मेन रोडाचें काम कंप्लीट जालां आसतना आतां काम बंद केलां कारण हाका खंय मुहूर्त मेळना ओपन करपाक. कारण MLAचो बर्थडे खंय 27 तारीख. लोक मेल्यार जाता. हांगा उदक भरता जे टेम्पररी रोड केला ताचेर उदक भरता लोकांक त्रास जाता. लोक आतां ट्रायंग टू यूज दीस रोड बिकॉज त्रास जाता म्हणून. एक ते आतां जाणटी बायल आमी ती रोड यूज करतात तोय पळयलो आमी तशे तरेन. पूण हे कित्याक लागून मुहूर्त मेळना काय बर्थडेकूच ओपन करूंक जाय लोकांक त्रास जाल्यार जाता. दिस इज समथींग व्हेरी व्हेरी डिस्टर्बिंग. कारण ह्या ज्या तरेचो डेव्हलपमेंट मॉडेल म्हणून सांगता भारतीय जनता पार्टीचो तो तुमी पळयत जाल्यार फुटपाथी बांदले तांणी ह्या रोडाक पूण ड्रेनेज करूंक ना. थंय उदक भरता थंय त्रास जाता लोकांक पावस पडलो की थंय रोडूय आसा खंय कितें तोय कळना. आनी देर हॅव बीन एक्सिडेंट्स. आय थिंक सम मिडिया रिपोर्ट्स हॅव सजेस्टेड आफ्टर दॅट दे स्टार्टेड डुईंग सम अदर वर्क. बट डेव्हलपमेंटाक एक प्लॅनिंग आसपाक जाय. आतां हो रोड करता आसतना ताणें हांगा नेरो करून सोडला फुडें. इट कुड हॅव बीन डन अ लिटल ब्रॉडर. पूण ओपन कित्याक करना. कसलो मुहूर्त आसा. फाल्यां करा ओपन. दीस रोड इज कंप्लीट फॉर ऑल पर्पजीस. कित्याक काम बंद करून दवरपाचें. सो लोकांक त्रास करपा खातीर हें काम चल्लां. मुहूर्त मेळना कारण मुहूर्त जो आसा तो बर्थडेक रावले म्हणून आयकलां. पळय म्हाका दिसता फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं आमी आयज हांव जो जाग्यार उबो आहा ती कालापुरा मानस म्हणटा 4 खांब्यांनी ते फुडें काम चल्लां तें. आनी ही मानस जी आसा ही पोर्चुगीज टायमा वयल्यान आसा. हो रोडूय पोर्चुगीज टायमा वयलो. आज आमी तुमकां दाखोवपाक आयले की ज्या तरेन हो रोड आसा हो रोड सिंक जाला हो बसला आनी जे पायपलायनूय आहा ताचे पोंचे सगळे जे कॉन्क्रीट आसा ते गेला आनी इट कॅन फॉल एनी टायम. सो हांगा जो वयर रोड सिंक जाता ते ताका डांबर घालून ते पॅचअप करता. पण दीस इज अ सिरियस इशू. हांगा केन्नाय कसलोय व्हडलो इन्सिडंट जावपाक शकता. हो पडपाक शकता मानशे वयलो जो ब्रिज आहा तो आनी इट कॅन लीड टू अनदर ट्रेजेडी. म्हाका दिसता आतां फाटले 3 MLA जाले. रुडॉल्फ जालो ताच्या पयलीं बाकीचे MLA जे आसले ते सगळे MLA हांगा येवन केन्ना रावंड मारता. हो रोड मेन रोड पणजेसान कालापुरा वचपाक हो मेन रोड. पूण काम हे कित्याक दिसना ते कळना म्हाका तांकां. जो इशू हांगा आसा हो इट इज प्लेईंग विथ लायफ्स ऑफ पीपल. सांताक्रुजचे जे लोक हो रोड यूज करता हो केन्नाय कोलॅप्स जावपाक शकता. तुमकां आमी व्हिडिओ दाखयला. तुमकां आमी जे थंय फातर पोंचे पडले ते दाखयला. कॉन्क्रीट कशें जमनीर बसून पोंच्यान कांयच ना ते सपोर्ट ना तेय दाखयला. द पायपलायन वील ऑल्सो बस आनी रोडूय जो आसा तो सिंक जातलो. आनी most dangerous thing is that if it happens during night time or when the vehicles are on top, it can lead to कोणाचो जीव वचपाक शकता. इंटरेस्ट घेना म्हणल्यार कांय सुटना आसतलें. नाजाल्यार कित्याक इंटरेस्ट घेवपाक जायना. सी दिस इज समथींग वीच इज देर. आतां म्हाका दिसता आमी कालापूरच्या फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं पळयता. एवरी टायम रोड बुडटालो. मेरशेन आजुनूय तीच परिस्थिती आसा. थंय काय बदल घालूंक ना. कालापुरा जे काम ज्या तरेन जावंक जाय आसलें तें जायना. लोक डेव्हलपमेंट करूंक जाय म्हणून MLA रुडॉल्फ बीजेपीन गेल्लो पूण डेव्हलपमेंट जाता तो खंयच दिसना. ज्या गजालीर जावपाक जाय यू आर प्लेईंग विथ लायफ्स ऑफ पीपल. ही जी मानस आसा ताच्या कुशीक जो रोड आसा तो ज्या तरेन सिंक जाता इट कॅन फॉल एनी टायम अपार्ट. तुमी पळयला आसतलें आमी वयर चलता आसतना सुद्दां ते पायपलायनाचे जे कॉन्क्रीट पोना आसा ते पोना कांयच ना ते हालता. सो इफ दीस लोड कंटिन्यूज आनी पावसान ज्या तरेन आज पयलीं म्हाका दिसता व्हिडिओ काडिल्लो विलंबाब वेर यू हॅव शोन दॅट वॉटर वॉज फ्लोईंग ओवर द स्लूज गेट. दॅट मिन्स उदक जर वाडलें आनी उदक अशा तरेन वाडलें की वर्सान जर उदक गेलें जाल्यार हो ब्रिज केन्नाय पडपाक शकता. आनी इट्स अ ट्रेजेडी वेटिंग टू हॅपन. इट इज टायम PWD WRD आनी सगळी जी डिपार्टमेंट आसा आनी MLA जो आसा बाब रुडॉल्फ ही शूड इमिजिएटली वेक अप अँड डू वॉट इज निडेड फास्ट. नाल्यार आमी आयल्या उपरांत तो येता धांवन आनी मागीर विचारता. अशें जावपाक जायना. इट इज इंटरेस्ट ऑफ पीपल. इफ ही इज नॉट केपेबल वी वील अप्रोच द PWD अँड WRD अँड से बाबा हें अशें घडलां यो आनी इन्स्पेक्शन कर आनी हाजेर बेगींतल्या बेगीन टेंडर काडून हें काम सुरू जावपाक जाय. नाजाल्यार न्हिदून रावशात. त्याचो अलायनमेंट आहा पळय तो मातसो सारको डेंजरस करून दिसता. कित्याक सारको क्रॉस आहा आनी गाडयो जेन्ना वयता तेन्ना सारके त्रास जाता. ह्या रस्त्याचो अलायनमेंट भारतीय जनता पार्टी सारको आनी हांगाचे MLA सारको वांकडो तिकडो. म्हणल्यार परिस्थिती अशी पळयत जाल्यार तुमी तो रोड थंय आयला आनी शार्प रायट टर्न केला तांणी आनी हांगा नेरो करून दवरला फॉर नो रिजन. इफ यू हॅव अ लुक एट इट यू कॅन सी कशे तरेन आसा पळय.
हो रोडाचो अलायनमेंट स्ट्रेट आसा. दी शुड हॅव बीन लिटल मोर स्ट्रेटर. हो वांकडो केला फॉर वॉट रिजन वी डोंट नो. जेन्ना नवो बांदतालो जाल्यार तो स्ट्रेट बांदूं येतालो. देर इज अ शार्प टर्न विच हॅज हॅपन देर. हांगाचें काम जाल्यार ती क्वॉलिटी तुमकां दिसतली. आनी हो रोड फॉर नो रिजन नॅरो जाला. सो आर यू क्रिएटिंग अनदर एक्सिडंट प्रोन झोन बिकॉज थंयच्यान परत ब्लायंड टर्न जातलो. लोक स्ट्रेट येता ताका थंयच्यान गाडयो कश्यो येता त्यो कळच्यो ना आनी इट कॅन लीड टू एक्सिडंट. इट कॅन लीड टू एक्सिडंट्स हियर ऑल्सो. सो प्लॅनिंगूच ना, करपाक जाय म्हणून काम केल्लें आसा. क्वॉलिटी ऑफ वर्क ना तुमी थंय पळयला आसतलें ते कशें तरी सिमेंट जाला तें पॅच वर्क केला तांणी. ते कामाची क्वॉलिटी पळया. सो दीस आनी काय उलोवपाची गरज ना, पूण एटलीस्ट काम कंप्लीट जाल्यार कसलेय तरेन काम कंप्लीट जाल्लें आसूं. बट दीस शूड हॅव बीन ओपन बाय नाव. वाय इज इट नॉट गेटिंग ओपन? तुम्ही पळयतात GNH.